बर्ज बाय रोमियो लेन क्लब ज्या स्ट्रक्चरात चालू आशिल्लो त्या स्ट्रक्चराच्या मालकाचेर प्रॉपर्टीच्या आदल्या मालकान बऱ्योच कागाळी केल्ल्यो। त्या कागाळीत तथ्य असले मात सरकाराच्या संबंधित खात्यान निर्णय घेवपाक कळाव केलो। नेमको कसो केलो पळयात। 16 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा हटफडे पंचायतीन बर्ज क्लबाक ट्रेड लायसन दिल्ले। 18 डिसेंबराक जमनीचो आदलो धनी प्रदीप घाडी आमोणकार आणि सुनील दिवकारान ते स्ट्रक्चर बेकायदेशीर म्हणून पंचायतीन कागाळ केल्ली। कागाळीत CRZ सिवेज कंकुवत स्ट्रक्चर आणि हेर गजालींची म्हायती दिल्ली। पंचायतीन 3 जानेर 2024 सायड इन्स्पेक्शनाची नोटीस काढून 17 जानेराक पळोवणी केल्ली। खोसलान फावो ते डॉक्युमेंट दिवंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन 13 मार्च 2023 थाराव घेवन ताका डेमोलिशन नोटीस काडिल्ली। खोसलान डेमोलिशन अर्दीक पंचायत खात्या मुखार आव्हान दिल्ले। प्रदीप घाडी आमोणकराच्या लिगल नोटीसींत दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पंचायत खात्यान ही केस अजून तडीक लायिल्ली ना। मजगती क्लबाचे ऑपरेशन बंद उडोवपाचो यत्न ग्रामपंचायतीन केलो ना। इतलेरूच ना, प्रदीप घाडी आमोणकरान येडावळ खातें आणि TCP खात्या मुखारूय कागाळ केल्ली। क्लब उजो लागून काबार जालो तरी ताच्यो चवकश्यो अजून चालूच आसा। सगळ्यात अजब प्रकार तो गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्राधिकरणाचो। कसो तो पळयात। 21 डिसेंबर 2023 प्रदीप आणि दिवकरान स्ट्रक्चराचो मालक सुरिंदर कुमार खोसला विरोधात GCZMA मुखार कागाळ केल्ली। GCZMAन 13 मे 2024 वट्ट 5 म्हयन्यांनी 3 वांगड्यांचे एक्सपर्ट समिती वरवीं सायड इन्स्पेक्शन केल्ले। क्लब चलतालो ती सुवात पुरायपणान उदकांत बांदिल्ल्याचे समितीन नोंद केल्ली। उदकांत RCC स्ट्रक्चर बांदपाक लागपी NOC इन्स्पेक्शना वेळार दाखोवंक ना। डॉक्युमेंट दिवंक नाशिल्ल्यान समितीन दिल्ल्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर GCZMAन स्ट्रक्चराच्या मालकाक कारणां दाखय नोटीस काडिल्ली। फुडली सुनावणी 3 जून 2025 GCZMAच्या बसकेत दवरिल्ली ती रद्द जाली। 3 जुलय 2025 दवरिल्ली बसकाय रद्द केल्ली। 17 जुलय 2025 बसका जाली तेन्ना खोसलाच्या आदवोगादान रिप्लाय दिवपाक वेळ मागिल्ल्यान सुनावणी 5 ऑगस्टाक दवरिल्ली। 5 ऑगस्ट 2025 कागाळ करपी केसीक गैरहजर। सुनावणी 19 ऑगस्टाक दवरिल्ली। 19 ऑगस्टाच्या सुनावणे वेळार हो स्ट्रक्चर CRZच्या भायर येता म्हूण खोसलाच्या आदवोगादान प्राधिकरणाक सांगले। वर्स 1996 पंचायतीच्या NOCच्या आदाराचेर बांदकाम केल्ले म्हूण खोसलाची प्राधिकरणाक म्हायती। वर्स 2004 दिल्ल्या पंचायत NOCच्या आदाराचेर परतून स्ट्रक्चराचे नूतनीकरण केले म्हूण खोसलान प्राधिकरणाक सांगले। फुडली सुनावणी 4 सप्टेंबराक दवरिल्ली मात कागाळ करपी केसीक आयलो ना। सुनावणी 25 सप्टेंबराक दवरिल्ली। 25 सप्टेंबराक कागाळदारान रिजॉइंडर फायल करपाक वेळ मागलो। 9 ऑक्टोबर 2025 GCZMAन केस तडीक लायली। स्ट्रक्चर आसा ती सुवात CRZात येना त्या खातीर GCZMAच्या अधिकार क्षेत्रा भायर येता म्हूण खोसला विरोधात सुरू आशिल्ल्या खटल्याची कारवाय रद्द केली। बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाचो तो स्ट्रक्चर CRZात येना हे थारावपाक GCZMAक 1 वर्स 11 म्हयने म्हणजे जवळ 2 वर्सां लागली। ही ऑर्डर पयलींच दिल्ली जाल्यार कागाळदार फुडले ऑथॉरिटी मुखार वचपाक मेकळे जाता आशिल्ले। 2 वर्सां लागून प्राधिकरणाच्या बसकेत निर्णय घेतल्या उपरांत GCZMAन 24 नोव्हेंबर 2025 ह्या दिसा ऑर्डर तयार करून अपलोड केली आणि सारखे 13 दिसांनी म्हळ्यार 6 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा क्लबाक उजो लागलो। ह्या वेळार GCZMPचे चेअरमॅन IAS अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा आशिल्ले। CZMP भाशेन पंचायत TCP रेव्हेन्यू खात्या मुखार आशिल्ल्यो ह्या स्ट्रक्चरा विरोधात कागाळी अजून पडून आसात। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।